आमी हांगा एकठांय जाल्या आमचो सॉलिडेरिटी आमचो सपोर्ट गोंयकारांक दाखोवपाक. आयज जायते इशू आमच्या गोंया भितर चालू आसात. 39A फाटल्या दिसांनी वेलिंगकर येयलो फक्त मराठी मर्ज करपाक आमच्या गोंयचे भाशेन गोंया भितर पुत्ती मराठी जावची म्हणून. आतां तिसरो इशू जाल्लो आसा हो कोण तरी एकलो खट्टर म्हणून गटर, ताका गटर म्हणटाय आमी खट्टर गटर, तो गटर म्हणून आतां येयल्लो आसा आनी तो फक्त आमच्या सान फ्रांसिस्काचेर ताणें टिका केल्ली आसा. आनी ह्या टिकेक आनी आमचे चर्ची खातीर सपोर्ट करचे खातीर आमी हो लंडनचो UKचो गोंयकार हांगा एकठांय जाल्ली आसात. आमचो सपोर्ट गोंयकारांक दिवपाक आनी आमची एक मॅसेज आमच्या सीएमांक पावोवपाक की गोंयकार खंयच्याय कोनशात आसूं आमचो आवाज सदांच गोंया खातीर आसतलो म्हणून. आनी ही आमची कम्युनिटी एक धाकटी कम्युनिटी तोच आवाज तुजे मेरेन पावोवपाक आनी गोंयकारांक एक बॅकअप कसो एक सपोर्ट दिवपाक आमी ह्या वेळार हांगा एकठांय जाल्ले आसा. आमचे कांय स्पिकर्स आसात जे 2-2 मिनटांनी आपली स्पीच काबार करतले. पयले सुवातेर हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या मोगाच्या एलाक फुडें येवन 2 उतरां सांगची. थँक्यू. आयज कालचो व्हिडिओ पळोवन हांव चड आनी चड दुखी जालें. म्हज्या फ्रेंडान म्हाका फोन केलो लिनान बायेन आनी तेणें सांगलें हे भाशेन आहा म्हणून गोंया. This is not only first time, this is several time आणि स्पेशली आमच्या गोंयच्या साहेबाक 2 पाटी अपमान केला. दिस इज नॉट फेर. कित्याक आमी कोणाची क्रिस्तांव आमी आवाडटी आमी सुसेगाद आमी बॉक्सोनी दिवपाची मनशां आमी बॉक्सोनी दिता एवरी टायम आमी बॉक्सोनी दिता. पूण हें चड जाता. आमी ओगी रावता म्हूण गोंयकारां ओगी रावता म्हणून हें चड कोत्ता. हिंदू मुस्लीम आमी सोगले एक. जर तर आमी क्रिस्तांवाक ऑर कोणाकूच कितें म्हणलें जाल्यार रोखडें ते एक्शन घेता. फादर बॉलमॅक्स तो कितलो आमच्या पासत वावुरता ताकाय ताणें एक शर्मा सांगता सोण शिवाजीचें नांव काडलें ताका रोखडेंच हें केलें ताका एरेस्ट करपाक ऑर्डर दिली. आनीक ह्या आमकां खरेंच एक दुखाची खबर. आमचे एन्सिस्टर आमचे पापाय मामाय शेपाय शेमाय हे आमी गोंया राखोत येयल्यान आनी हेच परी ती आमकांय शिकयता. आमची आवय बापायन आमकांय शिकयला हें गोंया सांबाळपाक. आनी आमचे जायते गोंयकार एक्टिविस्ट आसा ते आमचे गोंया सांबाळपाक जायते आवुत्तात आनी तांकांय जायते फावटी जेलीन घायला. पूण हे आमच्या गोंयच्या साहेबाक अपमान केलो तो आमी आमच्यान कोणाच्यानूच हें ताका घेवंक जायना. हो अपमान हो व्हडलो अपमान आमच्या गोंयच्या साहेबाक अशें करचें न्हय. थँक्यू. हो गौतम खट्टर जो म्हणटा ताणें काल स्टेजीचेर म्हटलें की आमचो गोंयचो साहेब खंय ताजी कूड कुसल्या ताजे हाडांक खंय किडे पडल्यात ताजें कांयच उरलोलें ना. ताजो आत्मो काबार जाला ताजी कूड काबार जाला तरूय खंय आमी ताजी खंय फेस्तां कोत्तात. आमकां गर्व आमच्या गोंयच्या साहेबान. आमच्या गोंयच्या साहेबान आयज आमकां क्रिस्तांव म्हणपाक एक तेणें आमकां तें हें घातलेलें आसा बुनयाद घातलेली आसा. तेकाच लागून आमकां गर्व आसा आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर आमचे क्रिस्ती धर्माचेर. आतां 2 उतरां उलोवपाक हांव मागता बाब एलिस्टरा कडेन. गुड इवनिंग एवरीबडी. आयज आमी आमची गोवन कम्युनिटी आयज हॉन्सलो एकठांय जाल्या. कित्याक जे काल आमच्या गोंयांत कितें घडलां तें पळोवन आमकां खरेंच दूख भोगता. आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर हे दुसरे फावटी कोणें तर टिका केल्या आनी असले मनीस आमच्या गोंयांत येतात आनी आमच्या गोंयकारांक मदें फूट घालपाक सोदतात. आमी सदांच हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव आमी सदांच एकवटान भोंवतात आनी असले मनीस आमच्या गोंयांत येवन आमचे हे क्रिस्तांवपण हिंदूपण हे मुस्लीमपण आमचे एकठांयपण आहा ते आमी फूट घालपाक सोदतात. असले मनशांक पयस दवरपाक हांव आमच्या गोंयच्या सरकारा लागीं मागता. आमच्या सीएमाक एक विनोती हे कसले तर ताचेर एक्शन जावचें आनीक असले आनी फुडें जायना जावपाक ही आमची सगळ्यांची विनोती. देव बरें करूं. कसले तरी एक्शन न्हय ताका अरेस्ट जावपाकूच जाय. आनीक एक मुद्दो म्हाका हाडपाक जाय. जेन्ना हो गौतम खट्टर उलयतालो
तेन्ना आमचो नवीन MLA आमचो MLA क्रिस्तांवाचो MLA तांच्या प्लॅटफॉर्माचेर तांचे स्टेजीचेर बसलेलो आसलो पूण ताका हिम्मत जाली ना उठोन ह्या मनशाच्या तोंडार तापट मारपाक आनी ताका थिंगाच बंद करपाक आमच्या गोंय साहेबाचे तुवें कशेंच उलयलें काय म्हणून जाल्यार हांव निशेध मागता ह्या वेळार MLA मवीन गुदिनेचेर आनी मागता गोंयकारां लागीं एक डिमांड करपाक FIR ह्या मवीन गुदिनोचेर जावपाक जाय आनी पयलो अरेस्ट कोण जातलो जाल्यार मवीन गुदिनो. आतां हांव उलोवपाक मागता आमच्या बाय एग्नेसा कडेन इन फ्यू वर्ड्स. Well, good evening, Goa, and this is Agnes who's talking from London. Though I'm born and brought up in Mumbai, but my ancestors are from Goa. And yesterday when I was watching the Facebook and I saw that how they are destroying our Goa, they are keeping on giving names, they don't respect our community of saints. It's very disheartening, it's very broken, and I'm very happy that all our Goan community here in London are gathered just to make them aware that we all stand as a unity to say that don't break our Goa, don't break the saint who is keeping us so much attached to each other, saving our Goa at all times in our disasters, in a time of trouble, pain. I pray and I ask our CM to take a legal action. We are no one to judge. Even our Jesus says, told in the Bible, we should not judge anyone, but we should not even criticize anybody, not even our saint. Please, I humbly request whoever has done this, the people over there who are really trying to destroy our Goa, please let there be peace. And I forgive that person, and I even ask everyone to forgive, and let there be justice done to our Goans. Thank you, and God bless. Goans in London are demanding this justice, like against what is happening to us, Christians especially. They are criticizing us, Christian, all the time, saying that आमी बाटकी आमी बाटयलोली आमी कन्वर्ट केलोली हे आनी त्या नांवांनी आमकां पाचत्तात गोंयकारांक. वी गोवन्स आर पीस लविंग पीपल, peace loving. We have always, and especially the Christians are peace loving. We never raise any issue or we never raise finger on anybody's religion. In गोंयान आमी सगळी रिलीजनां एक समान मानून चलतात आनी गोंयकाराचो स्ट्रेंथ CMांक दिसता की आमी क्रिस्तांव थिंगा मायनॉरिटी म्हणून, पूण गोंयान क्रिस्तांव मुस्लीम आनी हिंदू नात. We are one Goan, and when we come as one Goan, it becomes a majority. So I want to pass the message to CM that Goan Christians are not in minority, but Goan as one community, we are the majority against the communal forces. Now I call upon to talk say few words to Mr. Salvador. म्हाका दिसता सगळे वस्तू सांगून काबार केल्यात, म्हाका आनी कांय उलोवंक ना उलोवपाचें, पूण थोडेशें हांव उलोवंक सोदतां. काल जो खत्री उलयला, म्हाका दिसता इन अ बेटर प्रोपोर्शन हीज नेम खतरा घातल्यार बरें. गोंयांक तो एक खतरा जावन आसा दिसता. तो रिलिजियस डिसहार्मनी करपाक गोंयांत आयला आनी सगल्यांक घुसपागोंदळ करून सगल्यांक डिसहार्मनी. आमी गोंयकार क्रिस्तांव मुस्लीम वांगडा रावल्यात, वांगडा व्हडले जाल्यात आनी आजुनूय आमची युनिटी आसा. आनीक आतां हांव ट्रेनीन येता आसतना कामाक साकून एक हांव व्हिडियो पळयतालो जो म्हाका पळोवन खरेंच दूख लागली आनी तो व्हिडियो काडला कोणेच न्हय पूण एक बरो सिनियर सिटीजन, पावरफूल सोशल एक्टिविस्ट आनी सगळ्यांचोच आवडीचो सर एंटनी डिसिल्वा. ताका हांव पयलो हांगा रावन सॅल्यूट मारता, कित्याक ही हॅज मेड अ टचिंग व्हिडियो. म्हजी आंगाची ल्हंव देखून उबी जाली. आमी ताणें सांगलां 10 आमचे सुमार MLA रुलिंगाक आसात आनी ताणें जो व्हिडियो केला हांव ताची चड उलयना, सगल्यांनी पळयला तो. तांच्या 10 MLAच्या तोंडाक ते जाप काडिनात, कित्याक तांचे लागीं बेस्ती टेप मारना, मास्कींग टेप न्ही,
ही काय म्हणटा डॅक टेप स्पेशली तांच्या लागून उलोवपाक जायना तसली टेप मारलेली आसा ताका लागून हांव मागतां हाये गोंयचे साहेबाचे फेस्ताक सगळे MLA पयलो रो दितात पूण जेन्ना गोंयच्या साहेबाचेर एटॅक जाता तांचे एकल्याचेय तोंड उक्तें जायना कित्याक तांच्या तोंडाक टेप मारलेली आसा हांव मागतलो आसलो हे प्रोटोकॉल जे सांबाळटात मुखार बसोवपाचे ते बंद करूंक जे कोण फुडारी आसा तांचे लागीं आनी जशें सरान सांगलां ताज्या हांव एक स्टेप मातशें मुखार वयता ताणें रुलिंगाचे कॅथलीक MLAचेर मारलेले आसा निशेध आनी 5 जाण आमचे ओपोजिशनाकूय कॅथलीक आसात MLA तांकां हांव पयलींच शिटकावणी दिसा फुडले फावटी गोडेक तुमी रुलिंगाक आसतले सांत फ्रांसीस साहेबाक जाय जाल्यार पूण असल्यो गोडण्यो गोंयांत जावंक दिवं नाकात कित्याक गोंयकार खंयच्याय संवसाराच्या कोणशाक असले ओगी रावचे नात हे आमचे दुसरे फावटी तुमी आमकां गोंय UKक सावन उलोवपाक आनी निशेध मारपाक तुमी आमकां ओकमान आनी मजबूत केल्यात ताका लागून मागता असल्यो गोडण्यो दुसरे फावटी जावना जावपाक आमच्या गव्हर्मेंटान आमच्या चीफ मिनिस्टरान आनी रिलेटेड ऑथॉरिटीजान ताजेर खास एक्शन घेवचें हें म्हणून सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी गोंयचो साहेब सदांच आमकां राखतलो आमकां विश्वास आसा आनी सदांकाळ सगल्यांचेर बेसांव घालूंक आदींच फुडें देव बरें करूं. Also request Malcolm to say a few words. I think everybody has covered a lot of most of the points. I would just like to say a few words in English that we as a community here in London at St. Michael's and Martin's Parish would strongly condemn whatever words have been sent to our patron saint, and we need strict action to be taken as soon as possible. Thank you. Joseph to say. म्हजें नांव जोझफ लोबो हांव गांवांत सांतिस्तेवाचो आनी ओल्ड गोवा आमकां सारकें तेंकोन आहा ओके आनी आमी आमच्या भुरग्यापणा सोट्या ह्या सांताक मान दिवन येयला आनी आमकां माय पायन शिकयला हो जिवो सांत म्हणून आनी ताका कडेन मागता तें आमकां मेळटा म्हणून हो पळय कोण खटरे हो फत्रे आहा तो ताका CMान पयले सद्या तडीपार करचो ताजेर FIR रेजिस्टर करची आनी जरी तर CM तर एक्शन घेयना जाल्यार आमी क्रिस्तांव लोक सगळे एकठांय जावन ह्या खत्रेक फातरांनी मारतले इतलेंच हांव सांगता. थँक्यू व्हेरी मच. हांव सांगता पयलीं मविनाक ताब्यान घेवचो इमिजिएटली ताका जर ताब्यान घेतलो जाल्यार हो हुंदीर खंयच्याय बिळान लिपलोलो आसो तो आपुणूच भायर सरतलो. सो पयलीं अटॅक ऑन मविन गुदिनो बिकॉज ही इज द मेन कल्प्रिट ओवर देर बिकॉज ही शूड हॅव स्टूड फॉर अस गोवन अँड आवर सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑन वेरी सेम डे. आयज तो कंडेम कोत्ता सेम पर्सनाक. For what reason he is condemning? Is there any reason for him to condemn him when he has supported him in his speech? He says he is correcting what has happened, mistake what has happened in past. What correction he is doing? They are saying we are converted. That is the correction what you want to make? He himself is a Christian, but to fugde घालता सदांच त्यांच्या एका हांकां कित्याकूय जावं तो फुगडे घालून दिसता पगडी घालून कितें दोतोर घालून दिसता आरती करता आसतना दिसता. तुका जाय तें कर बाबा आमी तुजेर अगेन्स्ट उलयना. वी आर नॉट अगेन्स्ट एनी रिलीजन ओवर हियर. आय डोंट वॉन्ट टू हर्ट एनीबडीज रिलीजियस sentiments. Yeah, we are not here to hurt that. But because our sentiments are hurt today, and that is the reason we are here. We are here to protect our church. Yeah, that is not straight. You are bringing our saint in, you are bringing us Christian in, and you are bringing our church in. That is how it is. So it is all interlinked. So whenever you raise voice against us, against our joy, our church, we will come out and we will raise our voice. Okay? So आमी एक धाकटीशी प्रेयर करूया सान फ्रांसिस्काक आनी गोंय साहेबाचे कांतार म्हणून आमी कांतार करूया. ओके? सान फ्रांसिस्का शाराची हांव सगल्यांक हांगा ह्या वेळार हांव दिनवासता आनी बापाक पुताक पळयत आपल्याक दिनवासता आनी आर्गां दिता. बापा तुवें आमकां सान फ्रांसीस शावेराच्या एक हातून
आंज बोडवो कसो आमकां पाठयलो आमकां क्रिस्तांवांक आमकां गायडन्स करपाक आमकां तुज्या रस्त्यार तुज्या मार्गार चलोवपाक आयज त्याच साताचेर एक व्हडलो प्रसंग कांय मनशांनी हाडलेलो आसा पूण आमी सदांच ताजो मान राखपाक वावुरतेली आनी ताणें आमकां जो भरवसो दिला तो आमी सदांच जिवार दवरतली तुज्या नांवान आर्गा आनी दोनिया बापा देव बाबाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. Thanks. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.